ताजे फुडलो प्रश्न श्री अलेक्सियल रेजिनाल्ड. ताजे फुडलो प्रश्न श्री सुभाष नाईक. Question number 7A. Will the Minister for Housing be pleased to state? मी फक्त सांगात 7A म्हणून. हाऊसिंग आता विचारात. स्पीकर सर, 10 वर्ष पयलीं कुंकळे पानरखणीक जवळ 1,26,000 स्क्वेअर मीटर जमीन हाऊसिंग बोर्डान एक्वायर केली. ताजे नंतर तातूंतली 47,717 तातूंत प्लॉट केले. तातूंतले 33 प्लॉट्स दिले आनी तातूंतले 30% त्या प्लॉट एलॉटी कडच्यान घेतले. थोड्या वेळान सुडान ती जमीन मागली आनी तातूंत ताणें सुडान 5 crore 70 हातूंत एग्रीमेंट जालो. पूण तातूंत दोनां भितर डिस्प्यूट जालें आनी ती जमीन तशी उरली. ताजे नंतर तातूंतली 21,630 स्क्वेअर मीटर जमीन पण एन्क्रोचमेंट केलो आनी डेव्हलपमेंट केलें तें मोडून उडयलें. आनी आंतोनियो फेर्नांडीस आनी ब्रायट डेव्हलपर्स हांचेर विजिलन्साक केस केल्या. ती केसीचो स्टेटस कितें? स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA जो इश्यू काढला ताजर कोणी हाऊसिंग बोर्डाची प्रॉपर्टी असलेली त्या प्रॉपर्टीचेर एक न्यू प्रपोजल घालून एक 30 प्लॉट्स केले आणि 30% एडवान्स म्हणजे डिपॉझिट घेऊन थोड्या लोकांक 33% प्लॉट्स त्यातून विकलेले. त्याच्यानंतर ही प्रॉपर्टी सुडाक दिवपाचें डिसिजन जाला आनी सुडान म्हाका दिसता 5.70 crore कितें डिपॉझिट केले हाऊसिंग बोर्डा कडेन. पण तेंचो तो एग्रीमेंट जावना. ताका लागून तो एग्रीमेंट न जाल्या कारणान ते प्रॉपर्टीचेर अजून डिस्प्यूट आहा. प्लस एक एडिशनल प्रायव्हेट पार्टीन कोणी तरी आपल्या जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट केला म्हणून सुद्धा तेचेर एलिगेशन कितें घातलां आनी ते कोर्टान चालू आहा. स्पीकर सर, ही केस बेगिनात बेगीन जावपाक जाय. खूब वर्स जाली ती केस चलता, नाजाल्यार तें तशेंच उरतलें. B. Whether there are any plans proposed to public utility projects at above said site at Panarkhani other than Housing Board, which has been rejected by majority people of Kunkolim? जे उत्तर ताणी दिला न्ही, तुम्ही विचारले ते. स्पीकर सर, त्याचे म्हणणें आहे की आता न्यू प्रपोजल जर कितें येलें जाल्यार आमी ऑनरेबल MLA कॉन्फिडन्सान घेवनूच न्यू प्रपोजल घालतले आणि बाकीचे सगळे त्याचे लिगॅलिटीज आहा ते क्लियर केल्या नंतरच न्यू प्रोजेक्ट येतलो. फुडलो प्रश्न श्रीमती मोन्सेरात. ताजे फुडलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. ताजे फुडलो प्रश्न श्री गणेश गांवकर. Speaker sir, I got the answer satisfactory. फुडलो प्रश्न श्री निलेश काब्राल. Question number 11A. Speaker sir, answer as per cyclo style. Speaker sir, my question is whether there is any proposal forwarded to department of replacing old conductors. आता म्हाका आन्सर दिला ऑनरेबल मिनिस्टरान की देर आर प्रपोजल्स आनी काम केल्ले आसा, न्यू सबस्टेशन करता सगळे आसा. पण स्पीकर सर, कुडचड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फाटले खूब वर्सां निग्लेक्ट केल्लें आसा आनी हांव म्हणना की ऑनरेबल मिनिस्टर आतां काम करना, पण ऑनरेबल मिनिस्टरान खुबशीं कामां चालू केल्लीं आहा. सबस्टेशन न्यू येवपाचें आहा, आमचे पावर इश्यू सेट आउट जावपाचें आहा, खुबशें काम चालू आसा. पूण एस्टिमेट जे आसा स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय की एस्टिमेट कोणें करपाचें? वेदर द इलेक्ट्रिसिटी जेज हॅव टू आयडेंटिफाय देअर ओन सेल वेदर दीस कंडक्टर्स आर सुटेबल. थोड्या कंडक्टराक 4-5 कडेन ते बांदून दवरलेले आसा. वेदर these conductors have that same facility. If they snap रातचे कोणाचे पडले, असे एक्सिडेंट जाल्ले आसा फाटी, तेन्ना ही ड्युटी कोणाची टू आयडेंटिफाय वेदर these conductors are good, bad, and what is the lifespan of one conductor? Speaker sir, honorable MLA चा question विचारला की whether there is any proposal forwarded to department for replacing conductors. म्हाका दिसता त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन
जे प्रपोजल घातला आनी तेचे आयज पर्यंत कितें स्टेट आसा ते टोटल ताका आन्सर दिल्ले आहा उत्तर हांगा दिल्ले आहा त्याच्या भायर तेचे सुद्दां आनी कितें तरी काम आहा जाल्यार न्यू एस्टिमेट्स करपाचे पासून काम त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू आहा. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा, पूण म्हाका दिसता थोडे आमचे JEE बी आसा, कुडचडेर आसा, बाकीच्या डिपार्टमेंटान आसतले, तांकां मातशें सारकी ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. कितें फाटल्या हेतू जे JEE घेतलेले आतां बरें आसतले, पूण फाटले JEE घेतलेले ताका एस्टिमेट देखून सारकें करूंक कळना. तांचें मातशें एक ट्रेनिंग शेड्यूल करचें आनी रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर की मिनिस्टरान तांकां शेड्यूल करून दे मे बी टॉट हाव टू डू एस्टिमेट एंड वॉट इज द क्रायटेरिया ऑफ एस्टिमेट. ऑनरेबल MLA सांगता ती गोष्ट खरी आहा, पण स्पीकर सर आतां आमी न्यू रिक्रूट करता JEE 60 कितें तरी, आनी फाटले जे JEE आसलेले 100 JEE आमी AE प्रमोट केला. JEEचे AE प्रमोट जावन वयर वता पासून मागीरय एस्टिमेट जर करूंक कळना आनी तांकां आमी ट्रेनिंगच दिवंक रावले जाल्यार ट्रेनिंग करपी काम करप. न्यू JEE येता तांकां घेतकूच आमी तांकां ट्रेनिंग दिवया आनी ऑनरेबल MLAन सांगलां तेजें काम कितें आहा तें कंप्लीट करपाक. स्पीकर सर, म्हाका आन्सर दिल्ले आसा स्पीकर सर दॅट ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्स एट गाणी मोडर शेल्डे आसोल्डा आर बींग कमिशन्ड. I only ask honorable minister की हे मातशें बेगीन करचें, कित्याक दिस इज बींग डिलेड. ते पोल उबे केल्ले आसा पूण आजुनूय ट्रान्सफॉर्मर तांकां सप्लाय जावंक ना आनी ताका लागून खुबशें जाता. पूण कमिशन जाल्लें आसा काम, पूण ट्रान्सफॉर्मर सप्लाय जावंक ना. तेजेर मातशें चवकशी करून बेगीनशें विदीन दीस 10-15 दिसान तें कमिशन करपाक मातशें रिक्वेस्ट करता. हांव डिपार्टमेंटा कडेन उलयता स्पीकर सर आनी कितें आहा तें क्लियर कर. श्री सुभाष फळदेसाय. Speaker sir, I wanted to ask the honorable minister, आमचे जे कंडक्टर्स आसा ताजे लायफ कितले आसा आनी इफ हे लायफ जर हे डिटोरेट जायत आसत जायत इन गोवा कितली प्रमाणान हे इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी लॉस ऑफ इनर्जी कितली जाता आनी वेदर आमी जर रिप्लेस केले जर जायत जाल्यार फायदो जातलो काय हे लॉस कंटिन्यू तशेंच दवरपाचें. बिकॉज वेन कंडक्टर्स आर गेटिंग ओल्ड तातूंत भितर इलेक्ट्रिसिटी लॉस खूब प्रमाणान जाता. स्पीकर सर, एका मॉनिटर करपाक RAPDRP हो प्रोजेक्ट आमचो जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना एक्झॅक्ट कितली पर्संटेज लॉस जाता हें कळूंक शकता. आयज पर्यंत आमचे कडेन कांयच अशें हें ना की ही कितली लॉस आहा ती मॉनिटर करपाक, पूण अंदाजान 14 to 15% लॉस आहा अशें. इट इज एज पर दी स्टँडर्ड, म्हणजे बाकीच्या स्टेट्सांक लॉस जाता तितकेच प्रमाणान आसा की गोंयांत चड आसा. अँड डू यू फील दॅट आफ्टर रिप्लेसिंग दी कंडक्टर्स वेदर यू वील बी एबल टू सेव किंवा कन्जर्व करपाक शकतले, यात तुमी सेव करपाक शकतले काय कितें? Whether the cost of replacing over a period of time will be you will be able to recover rather than तुगे हाजेर स्पेंड केलो तो कॉस्ट रिकवर जावचो ना अशें दिसता तुमकां? बाकीच्या स्टेटी पेक्षा आमच्या हितून आमच्या स्टेटीन म्हाका दिसता लॉस कमी आहा, म्हाका इन्फॉर्मेशन त्या प्रमाणे. आनी तो विचारता प्रमाणे कंडक्टर जर स्पीकर जर आमी सगळे चेंज केले सगळे जाल्यार डेफिनेटली लॉस आनी सकयल येतले. श्री कायतान सिल्वा. स्पीकर सर, जे आमी JEE आसा तांकां AEचे पोजिशन दिलां आनी आतां आमी JEE हें करतात तर आमचे शॉर्टेज आसा तांकां कित्याक करतात? मेन प्रॉब्लेम दिवचे आदी हेका JEE तयार करून तांकां दुसऱ्यांक दिवचें आसलें तें केलां. आनी दुसरें कंडक्टर वयतातूय पिड्यार जाल्ले, आजुनूच कंडक्टरांची ऑर्डर येता, ऑर्डर पास केल्या अशेंच जावन आसा. सो आमकां सगल्यांकूच ते त्रास आसा. कंडक्टराचेर विचारपा आता. बिकॉज म्हाका दिसता कंडक्टराचें काम प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिमांड आहा आनी कंडक्टर आमकां खंय खंय रिप्लेस करपाचें सगळ्या कडेन एस्टिमेटाचें काम चालू आहा. फुडलो प्रश्न श्री मायकल लोबो. Permitted to ask question number 12B. 12B. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, infrastructure टॅक्साचेर वो क्वेश्चन हा. स्पीकर सर, म्हाका इतलें विचारपाचें आहा की 1.5 वर्स पयलीं रेजिडेन्शियल हावस हेका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स कितलो आसलो? हावजाच्या सायजी प्रमाणे 100 स्क्वेअर मिटराक 0 अप टू 100 स्क्वेअर मीटर. But somebody wants to build a house above 100 square meters, what is the amount of infrastructure tax then and what is increased today? ₹50 आशिल्लो
आतां म्हाका दिसता 200 बी घाला आसतलो 200 रुपया. Speaker sir, average Goan. ना 100 आशिल्लो पयलीं मदीं हें केल्लें मॉडिफाय केल्लो. Speaker sir, direct 100 to 200 rupees केल्लो आहा. जो आमचो सादारण गोंयकार धाकटो गोंयकार जो मिडल क्लास आहा तो जो तर एक घर बांदूंक सोदता आपल्या प्रॉपर्टीन तेका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स सरकाराक फारीक करचो पडटा तो 200 रुपीज आहा. खंय तरी व्हडलो जंप इट इज 150 रुपया आशिल्लो. देर आर 2-3 नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन नंबर केन्ना केला तोय सांगता. 2012 2 एप्रिलाक 150 रुपया आशिल्लो. पोरू 150 आशिल्लो न्हू 200 जाला. स्पीकर सर, सांग. टाउन प्लॅनिंगान गेले काय पयली फी फारीक करची पडटा टाउन प्लॅनिंग फी म्हणून. परतून इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स 150 आहा तो 200 जाला म्हणटा. प्लस पंचायत लायसन केदें घर बांदता तूं प्लस आर्किटेक्ट फीज प्लस इंजिनियर सगळे एक टोटल करून एवरेज गोवनाक घर बांदपाक त्रास जाता. स्पीकर सर, म्हाजो इतलोच क्वेश्चन आहा, विल द गव्हर्मेंट कन्सिडर टू रिड्यूस दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स फॉर अ एवरेज गोवन हू वॉन्ट्स टू बिल्ड वन हाऊस? स्पीकर सर, एवरेज गोवन बिल्ड्स पयलीं म्हणजे एवरेज गोवनाक जमीन घेवपाक परवडना जाता. जमनीचो तो जाग्यार रावता पळय त्या भागात जमनीचे रेट 10,000 रुपया पासून. स्पीकर सर, 10,000 रुपया पासून 50,000 रुपया स्क्वेअर मीटर जमनीचे रेट आहा. 1 लाख सुद्धा आहा काही जाग्यार. आणि वॉट वी आर टॉकिंग इज हाऊस. सामान्य मनीस जो आसा तो 100 मिटर पर्यंत घर बांदता. 100 मिटर पर्यंत फ्री आहा. देर इज नो टॅक्स. अबाव 100 समजा 200 स्क्वेअर मिटरचे मनी एक मिडल मॅन 200 स्क्वेअर मिटरचे घर बांदतलो मॅक्सिमम. ताका 200 स्क्वेअर मिटरच्या घराचेर जेन्ना तो खर्च करता पळय आयच्या कॉस्टा प्रमाणे 17,000 ते 18,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर खर्च जाता. 18 दुनी 36 लाखाचें घर जाता हेजें कॉस्ट प्रायस ताचो. ताका हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरचो पडटा 200 गुणिले 200 40,000 रुपया. तूं हिशोब काड. स्पीकर सर, 1% is the infrastructure tax in which we have already said that we will guarantee power connection at your doorstep, water connection at your doorstep. So government is working on the scheme where all facilities, infrastructure facilities will be available on your doorstep. ताज्या नंतर ताका कितें जर तूं आनी कितें म्हणपाचें आसत, let him make the petition. If it is valid, I will take into consideration in the next budget. I am talking about a single Goan who wants to build his house in his own property. आदीसूनच वो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा. स्पीकर सर, जो हॉनरेबल सीएम म्हणटा power, electric poles or whatever, it is only additions which the government has to do every year. I am talking about an average Goan. Please consider an average Goan to bring the infrastructure tax. Speaker sir, eka linein sangta, let him first tell me what he thinks as an average Goan. Speaker sir, average Goan म्हणजे आमचो बारीक गोंयकार जो पीडित आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स चड जाला म्हणून मातशें देवय म्हणटा आमी. स्पीकर शून्य काला सांगचेले कितल्यांक देवंक जाय तो 100 स्क्वेअर मिटर पर्यंत झिरो. सर, आदी आहलो तितलोच करचो. 200 रुपीज आहा तो 150 करचो. फुडल्या बजेटान 150 रुपीज अप टू 200 स्क्वेअर मिटर करता जाल्यार 150 रुपीज अप टू 200. बट नेक्स्ट बजेट स्पीकर सर, आता अमेंडमेंट हाडून करूंक जाता. स्पीकर सर, बरें. सुभाष फळदेसाय. it is a small circular which you have to. No, it is not circular. It is next assembly करता.